मये आनी चोडणा प्राथमीक भलायकी केंद्रान एटीएम हेल्थ मशीन बसयला। भारत सरकाराच्या ईसीजीसी या संस्थेच्या आणि मानव विकास संस्थेच्या अंतर्गत हांच्या CSR फंडांतल्यान ही दोन्ही भलायकी केंद्रांनी मशीनां बसयल्यात। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आमच्या मय मतदारसंघाच्या दोन प्रायमरी हेल्थ सेंटरांनी, एक म्हणजे मय मतदारसंघातल्या मय या प्रायमरी हेल्थ सेंटराचेर आणि चोडण जे आमचे हेल्थ सेंटर आसा, अशा दोनूय सेंटरांचेर एटीएम हेल्थ मशीन अशें आमी इन्स्टॉल केल्लें आहा। आनी गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाचे ECGC म्हणजे एक्सपोर्ट क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड या संस्थेच्या अंतर्गत आणि मानव विकास संस्था जी एक सामाजिक संस्था आसा, त्यांच्या CSR फंडांसून ही दोनूय मशिनां इन्स्टॉल करपाक आनी म्हाका सांगपाक खुशी भोगता की ही पयल्याच वेळा गोंयांत आमी इन्स्टॉल केल्ली आसा। मान्यता प्राप्त म्हणजे डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विसीस यांची मान्यता घेवन ही दोनूय मशिनां हांगासर आमच्या मय मतदारसंघात ही लायिल्ली आसा। हांव सगळ्यात पयलीं आमचे हेल्थ डायरेक्टर म्हणजे आभार मानता। तशेंच मानव विकास संस्था जी एक सामाजिक संस्था आहा, जी लोकांच्या भलायकी खातीर काम करता, आणि ECGC लिमिटेड ह्या दोनूय संस्थांचे हांव आभारी आसा की आमच्या उतराक मान दिवन ह्या दोनूय संस्थांनी ही हेल्थ ATM मशीन म्हणटा ती आमच्या हेल्थ सेंटराचेर लायिल्ली। हो कॉन्सेप्ट गोंयांत एक नवीनच आसा आनी आमच्या प्रयत्नान म्हाका सांगपाकूय खुशी भोगता। आमचो मित्र सुनील वांयगणकर जे आमच्या पिळगांव पंचायतीचे डेप्युटी सरपंच आसा, तेज्या आनी आमच्या प्रयत्नान हे मशिनां आमी हांगासर लावपाक यशस्वी जाल्ले। ह्या मशिनाचो खूब फायदो आमच्या नागरिकांक जातलो। एका वेळार 46 टेस्ट वेगवेगळे टेस्टी ह्या मशिनाचेर बसल्यार थंयसून जावंक शकता। काल आमी ह्या मशिनाचें उक्तावण करता आसतना स्वता आमी टेस्ट करून घेतले। ब्लड जेन्ना आमी चॅक करता ते इमिजिएटली आमकां हिमोग्लोबीन, शुगर, मागीर आमचो ब्लड प्रेशर, ECG हे सगळ्यो गोष्टी म्हणजे 46 वेगवेगळे तरेच्यो टेस्टी आमी बसला थंयसून करूं शकता। हेल्थ डायरेक्टर ऑफ हेल्थ आमच्या डिपार्टमेंटान हे मशीन कशें चलोवचें, कशें ऑपरेट करचें अशें ही ट्रेनिंग आमच्या स्टाफाक दिल्ली आसा। आमचो जो प्रायमरी हेल्थ सेंटरचो स्टाफ आहा तो ह्या हेल्थ डिपार्टमेंटानूच रावन ज्या जाग्यार ते इन्स्टॉल केल्ले आसा त्या जाग्यार रावन हेजे लोकांक लाभ दितलो।